एक कंप्लेंट आयली सर्वे नंबर 624/1 ऑफ लाटंबारसे बिशोली. स्पीकर सर, हांगा आयडीसीन एक्वायर केली जमीन. आयडीसीन एक्वायर केली, फॉर्म 114 सांगता आयडीसी ओनर म्हणून. पुढे आयडीसीक पैसे आयलेच ना. टेनंट म्हणून कोण रावला आणि टेनंटाक 50% पैसे गेले. ओनर आहा आयडीसी, आज मेरेन दाखयता आयडीसी म्हणून. पैसे टेनंट घेऊन गेलो. कोमुंदात तशी आहा आणि कोमुंदात ओग्गी आहा. टेनंट पैसे घेऊन गेलो. स्पीकर सर, हे मिसरिप्रेझेंटेशन करून 50% पैसे खाऊन गेले. हातून सगळे कोण इन्वॉल्ड आहात ते तुम्ही काढून जाय. ब्लॅकलिस्ट कर या ऑफिसरांक, रिकवरी कर मिसयूज फंडाची आणि रायटफुल कॉम्पेन्सेशन कोमुंदादीक दिवचें. कोमुंदाद म्हणटा ती फायनली तुवें प्रोटेक्ट करूंक जाय. अशें डिस्कशनाक एक हाडटा की ओपन दिता तांकां की फाटले आमचे 2-3 फावटी की इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे 10 कोटी अफरातफर जाल्या किंवा बाकीचे जे जमीन आसा ती कुंदाची आसा, ती खंय तरी देवस्थानाच्या अकाउंटाचेर पैसे ना आनी कितें अशें खुबशे प्रोपगंडा चालू आसा. त्या टायमार आमी कमिटीन नासले, पूण आमी तितून म्हाजन हे नात्यान कुंदातीन आसले आनी ते टायमाचे 19-22 जे प्रत्येक गांवचे एक कमिटी मेंबर भितून कमिटीन आसल्या उपरांत तेंच्यांनी ते पयशे व्हेरिफिकेशन करचे की जी जागा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक गेल्या आनी जी देवस्थानाक पयशे जे दिवपाचो मॅटर आसा किंवा 10 कोटी गेम केली बी म्हणटा आनी जी गेम करून पयशे पार्टी कडल्यान कमिटीन घेतले म्हणटा, हे तेंच्यांनी प्रूव करचे. आनी जर समज आमच्या कडल्यान कुमदातीन खंयची कमिटी आसूं, शेवट लास्ट आसता तो म्हाजन आसता. कुमदाची सबंद लाटंबारच्याची जागा आसा ती सबंद लाटंबारच्या म्हाजनांची आसा. तितून जर समज कमिटी कडल्यान तेंच्या कडेन कितें डिस्कशन किंवा कितें तेंच्या कडेन पेपर आसा किंवा एविडन्स आसा तो तेंच्यांनी पुटअप करचो. आमचो कमिटी कडेन येवपाक कमीपण आसा किंवा प्रॉब्लम आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटराक सबमिशन करचें. आनी जे पयशे 10 कोटीचे जे अफरातफर किंवा 10 कोटी तेंच्यांनी खंय तरी गडप केले म्हणटा ते तेंच्यांनी ओपन पिक्चरान वीथ डॉक्युमेंट सबमिशन करून एडमिनिस्ट्रेटरा मार्फत किंवा कोर्टा मार्फत सबमीट करपाचे आनी ओपन चॅलेंजेबल दिवचे. कित्याक सांग की जे पयशे आसा ते सबंद ग्रामस्थांचे आसा, सबंद कुमदाचे महाजनांचे पयशे आसा आनी ते पयशे कोणाचे तरी अशे घाशान वयचे न्हू. आनी जर गेल्ले आसा जाल्यार हेंच्यांनी ओपन करचे. कित्याक त्या टायमाची कमिटी कडेन आमी ओरली जेन्ना डिस्कशन केला तेन्ना एज पर सुप्रीम कोर्ट किंवा जशे आमचे मामलेदारा कडेन केस चल्ल्या तितून तांकां टेनंटाक फूल रायट दिल्लो आसा आनी जो कितें पयशांचो वेव्हार आसा तो तेंच्या गांवच्या ग्रामस्थांचो तेंचेर पर्सनली वेव्हार आसा तो आनी तो तेंच्यांनी थंय निदर्शनान हाडचो की कित्या खातीर तेंच्यांनी पयशे दिवपाचे प्रॉमीस ओरली केल्ले ते. कित्याक आमचे कुमदादीन तशें खंयच बरयल्लें ना किंवा तेंच्यांनी पयशे घेवन देवस्थानाक त्या कन्सर्न गांवच्या देवस्थानाक दिवपाचो असो खंयच उल्लेख केल्लो ना.